Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आणि हांवें केन्नाच कितें काम करतना लोकांचो विचार केल्लो पण काही हे पंच आनी काही लोक आमकां मेळ्ळ्यात ते आमकां धोको दितात तेजेर हांव कितें करूं शकता तो म्हाजे कडेन दीस रात काम करून घेता आनी म्हाका फसयता तेका हांव कितें करतलो तेका हांव कांयच करूं शकना म्हणून हांवें काम केलां तें प्रामाणीकपणान काम केलां आनी तुमचे मुखार आनी आज आमचो मतदारसंघ सांगू शकता आज हांव स्वता सांगू शकता नोकरी दिल्यार बाबू आसगांवकर दितलो हेजे बद्दल डावट ना आनी ह्यो नोकरी आमचे सगळे कडेन पावतल्यो हेजे बद्दल आज हांव सांगू शकता कारण अख्ख्या 40 मतदारसंघात प्रोजेक्ट खंय आसा जाल्यार तो म्हाज्या मतदारसंघात आसा म्हणून हांव सांगू शकता हेजे पयलीं हांवें केन्ना सांगू ना हांव तेज्या खातीर सांगू शकता की म्हाज्या मतदारसंघात बेकारी नस जातली सगळे जे कोणाक नोकरी ना ताका नोकरी 100% लागतली हेज्या बद्दल डावट पयशे घेवन येवपा लागलेले काही ड्रग्स धंदो करपी वेपार करपी हे लोक म्हाज्या मतदारसंघात पावले आनी हे लोक आज म्हाज्या मतदारसंघात बुलयतात भोंवतात ह्या लोकांनी कितें काम केलां सांगचे एक तरी तेंच्या गांवांनी या म्हाज्या मतदारसंघात पण ह्या लोकांक हे आमचे लोक तांकां घेवन भोंवतात आनी हे लोक आमचे मतदारसंघात फटोवपाक आयिल्ले म्हणून हुशार रावपाची गरज आसा कारण तांकां आज हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट दिसतात एकटो आहा तो बोन्सर आहा तो फाल्यां कितें करीत तो सांगपाक जायना तो बोन्सर असो आसा की पयलीं वसुली बिसुली करतालो पयशांची पण पयशे दिवपा जाल्यार ताका तो धाडटालो आनी तेजे कडल्यान मागीर पयशे उबारून ते हाडटाले आनी ताका दिताले असले रितीचे मनीस आज ह्या मतदारसंघात आयिल्ले आसा आयज आमकां चड खुशी भोगता की आमच्या बाबू आसगांवकारान जेन्ना आमकां कोविडाचो काळ येयलो तेन्ना सरान बियाणे दिले मागीर सारे दिले मागीर सगळ्या रेशन कार्ड फुकट दिले सगळ्या लोकांक तशेंच आतां जेन्ना शेतीचे पोरूय आमकां शेत कापपाक ताणी हे दिल्ले 1/4 आपूण भरता म्हणून सांगलेलें आनी ओनू तर सरान सांगलें की सगळे आपुणूच भरता तुमी जस्ट कापून घेया शेताचे पयशे दिवं नाका फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां शेत कापणी जातलें म्हणून सरान सांगलां आनी आयज आमचें इनॉग्रेशन करपाक हांगासर येयल्लो आसा तर सराचें डेव्हलपमेंट काम म्हणजे खूबच आसा तुमकां खबर आसतलें आतां आमच्या कोरगांवान भुमिका मंदीर तेजें ब्युटिफिकेशन जाल्लेलें आसा मागीर मोपा एअरपोर्ट आयुष हॉस्पिटल तशेंच हांगासर जो बांद आसा पळय मेन म्हणजे शेताचो बांद हांगा सदांच उदक येतालें आनी हे खारें उदक येवन हांगा सगळे शेत पिड्यार जाताले ते सगळे सराच्या प्रयत्नान सगळो तो बांद जाल्लो आसा हांगासर आनी त्याच्यामुळे आयज हांगा आमचे लोक शेती करूंक शकले